तुमकां न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट जातलो ते करपाक कितें न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल सायन्स अशें आसात किंवा जे होम सायन्सान जे आतां BSc करतात पळय BSc विथ होम सायन्सीस हे लोक जे आसात जे हातूंत डायट न्यूट्रिशन हाजे डिटेल्सान वतात म्हणजे हाका तुमी डायरेक्ट असो पॅरामेडिकल कोर्स असो म्हणूंक शकना आतां पेशंटाक जेन्ना ट्रिटमेंट दिता आतां हॉस्पिटलान आतां पोस्ट ऑफ डायटिशियन आसता पोस्ट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट सुद्दां आसता आतां खूब जाण जे डायबिटिशियन्स बी जे आसता डायबिटोलॉजिस्ट बी जे आपले पेशंट अशे डायटिशियना कडेन धाडटात की तांचे कडेन एडवायस घेवपा खातीर की बाबा आपलो डायट कसो आसचो हाज्या खातीर म्हणटकूच ताका लागून BSc इन होम सायन्स होम सायन्स कॉलेज आसा ते कांपालार होम सायन्स कॉलेज आसा ओके सो ते होम सायन्स कॉलेजींतल्यान BSc करून मागीर MSc करूं शकता फुडें MScचो भितर ऑप्शन आसता ओके दोतोर एक म्हाका एक प्रश्न आसलो की जी नर्सिंग एक व्हडलें फील्ड दोतोरा सकयल जर आरोग्य क्षेत्रांत सगळ्यात म्हत्वाची भूमिका जर खंयची बजयताली तर ती नर्स हे नर्सिंग हे जे फील्ड आसा ते फक्त बायलांकूच किंवा चलयांकूच ओपन आसा काय थंय तांचीच मोनोपॉली आसा म्हणजे चले थंय वचूं शकना ना ह्यो खूब बरो प्रश्न विचारलो कुलदीप तुवें खूब लोकांचो असो गैरसमज आसा की नर्स म्हळ्यार दोळे धांपून की तांच्या फुड्यान बायल उबी रावता म्हणजे टोपी घातलेली व्हायट युनिफॉर्म घातलेली अशी बायल उबी रावता पण नर्स ह्या शब्दाचो अर्थ कितें हांव समजून घेवं मनीस जेन्ना नर्सिंग करता म्हणजे दुसऱ्याची काळजी घेता टू नर्स मिन्स टू केअर जर तुम्ही डिक्शनरी नर्सिंग ह्या शब्दाचो अर्थ पळयलो जाल्यार टू नर्स मिन्स टू केअर म्हणजे आवय सुद्दां धाकट्या भुरग्याक जेन्ना दूध दिता ताका सारकें जेवपाक खावपाक घालता ताची काळजी घेता तेन्ना आमी म्हणटा की दॅट मदर इज नर्सिंग द बेबी ओके हाजो अर्थ हॉस्पिटलान वचून त्या भुरग्याची काळजी घेना म्हणजे एक्चुअली तुम्ही जर डिक्शनरी वायज गेली जाल्यार वर्ड नर्स हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ द हॉस्पिटल पण आतां जाता कितें हॉस्पिटलान सुद्दां पेशंटाची काळजी घेतात ओके म्हणून आमी म्हणटा की हॉस्पिटलान जे लोक पेशंटाची काळजी घेतात दे आर नर्सिंग द पेशंट ओके म्हणटकूच हू इज अ नर्स इज एनीबडी हू टेक्स केअर म्हणजे ते चलयोच आसतले बायलां आसतले अशें न्हय इन द हॉस्पिटल सेटअप नर्स इज एनीबडी हू टेक्स केअर ऑफ द पेशंट आतां प्रॉब्लेम जालें कितें की इतल्यो बायलो आतां नर्सी आतां सद्या आसात दादले आतां येवपाक लागले ह्या फिल्डान हाच्या बद्दल अवेरनेस जातलें म्हणजे खूब लोकांक जालें नर्स ते बायलांचें काम आमी कितें करतले ते दादले अशें पूण दादले मनशांक आतां नर्सिंग कोर्सान आतां इतलो स्कोप आसा म्हणजे पीपल आर हंटींग की आमकां खंय मेल नर्सीस मेळटा काय म्हणून पळोवपाक कारण बेजिकली नर्स म्हणजे कितें हॉस्पिटलानूच काम करतली अशी न्ही खूब जाणांच्या घरान आतां जाणटी मनशां आतां आसात खूब जाण आतां जाणटी मनशाची हे आसा बेड रिडन आसा ताज्या खातीर फक्त तांकां बेजिकली डे टू डे केअर दिवपा खातीर हॉस्पिटलान दिवपाक शक्य ना म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक पॅरलिसीस जाल्लो मनीस जो हातरुणार पडिल्लो आसा जाका स्वता उठूंक जमना म्हणजे ताका खंयच्या मनशाची अशी हेल्प जाय जो ताका उखलतलो ताका कपडे घालपाक मदत करतलो ताका जेवपाक खावपाक हेल्प करतलो ताका हाता कडली गजाल हाता कडेन हाडून दितलो ताका व्हरुतलो ताका न्हाणयतलो दादलो मनीस जर असो आसलो आनी जर बायल मनीस नर्स म्हणून दवरली जाल्यार हातूंत अडचण येवंक शकता एक संकोच येवंक शकता एक्झॅक्टली एक काही प्रमाणात तूं म्हणटा संकोच येवंक शकता म्हणजे दादल्याक जर दादलो जर नर्स मेळ्ळो जाल्यार वर्क बिकम सिंपलर फॉर हिम हो संकोच ना जाता भितरलें ओके आतां तशेंच ते डिमेन्शिया पेशंट्स आतां आल्झायमर्स डिजीजा बद्दल इतली अवेरनेस चल्ला पेशंटाक उगडास करना आपूण खंय आसा कितें करता मदींच जाता तशें हाका सुद्दां कॉन्स्टंट ताका नर्सिंगाची गरज पडटा घरांतल्या तरणाट्यां कडेन इतलो वेळ आसचो ना तें काम सोडून जर इतली घरांतल्या जाणट्या मनशांची केअर घेवपाक जर 24 वरां जर बसले जाल्यार परत तांची आर्थीक परिस्थिती कितली हाचो अर्थ फक्त हॉस्पिटलानूच नर्सिंगाची नॉट एट ऑल आतां घरान फुडें फुडें आतां नर्सांची गरज पडपाची आसा दोतोर तुमी दोतोरांक एक बरी गजाल सांगल्या की म्हत्वाची गजाल की नर्सिंग म्हटल्यार फक्त थंय बायलांक किंवा चलयां असो प्रश्न ना तर थंय दादल्या किंवा चल्या मनशांक भरपूर स्कोप आसा जे आतां येना हाचें शिक्षण गोंयांत कशें अवलंबून आतां पयलीं कशें आशिल्लें की 12वी जाल्या नंतर डिप्लोमा इन नर्सिंग हो कोर्स आशिल्लो गोंयांत आसलो हय तो 2 ते 3 वर्साचो कोर्स आशिल्लो बेजिकली आतां BSc इन नर्सिंग हो कोर्सूय इंट्रोड्यूस केला म्हणजे तो 12वी उपरांत 4 वर्सांचो कोर्स आसा ओके हय म्हणजे हो कोर्स आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचोय आसा म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जे हांगा बांबोळे आसा मागीर आतां प्रायवेट थोडी कॉलेजी आयल्या आतां अपोलो विक्टर कॉलेज ऑफ नर्सिंग म्हणून आयला विक्टर मेडिकल रिसर्च फावंडेशन दे आर व्हेरी मच अप्रूव्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणटकच 2-3 प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स आसा आनी त्या भायर आमचे गोंय सरकाराचे इन्स्टिट्यूशन आसा म्हणजे BS म्हणजे
4 वर्साचो 12वी नंतर. म्हणजे हरशी BSc जे असतात ते 3 वर्साचे कोर्सेस असतात, ओके पण हे पॅरामेडिकल कोर्सेस जे असतात ते BSc नंतर 4 वर्साचे कोर्सेस असतात. ओके आणि हातूंतल्यान 4 वर्सां जाली काय दॅट पर्सन बिकम्स BSc इन नर्सिंग. ओके आणि मागीर फुडें जर ताका भितर आनी जर एक्सिलन्स घेवपाक जाय किंवा स्कील जर एक्युमुलेट करपाक जाय जाल्यार दे कॅन गो फॉर MSc इन नर्सिंग. MSc इन नर्सिंग कोर्स अजून पर्यंत तरी गोंयांत उपलब्ध ना. म्हणजे त्या कोर्सा खातीर लोक चड करून बेंगलोर वतात, जे आता KMC बेंगलोर बी असल्या जाग्यांचेर थंय बेंगलोर. आणि समजा MSc नर्स तांच्यांनी केलें जाल्यार तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी कितें आसतली? हॉस्पिटलांत काम करपा खातीर किंवा अशें प्रायवेट स्वताची अशें नर्सिंग अशें हे करपा खातीर BSc नर्सिंग इज सफिशियंट, डिप्लोमा नर्सिंग इज सफिशियंट. MSc नर्सिंग करून कोण ह्या कामाक येवचो ना. टिचिंगान येऊ शकता? MSc नर्सिंग करून चडशे लोक वतात ते टिचिंगान वतात, म्हणजे BSc इन नर्सिंग एक्झॅक्टली, किंवा रिसर्च एक्टिविटीजान वतात. म्हणजे जे व्हडले व्हडले रिसर्च प्रोजेक्ट्स असतात जे तांकां ट्रेन नर्सिंगची गरज असतात थंय ते वतात, किंवा चडशे इन ट्रेनिंग वतात. ओके सर, खुबशे कोर्सीस आसा आनी ताचे अवेलेबलूय आसा. तुमी म्हटल्यार तशें हें क्षेत्र वाडत आसा आनी लोक भितर कमी आसात. तर गोव्यान स्पेशली हे जे पॅरामेडिकल कोर्सीस आसा तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी आसा आणि येणाऱ्या काळान हो स्कोप कसो वाडटलो किंवा कमी जातलो? आता एक प्रामुख्यान सगळ्यात महत्वाचो पॅरामेडिकल कोर्स म्हणटा तो नर्सिंगाचो, म्हणजे हाजेर जे आमी आत्तां उलयताले. तर नर्सिंगाक तुका आतां सांगलां तसो खूब स्कोप आसा. म्हणजे हॉस्पिटलांनी आणि क्लिनिकांनी आणि सरकारी हॉस्पिटलांनी तर कोर्स आसाच, म्हणजे स्कोप आसाच, त्या बद्दल वाद ना. पूण त्या भायर एक आनी एक तांकां स्कोप आसा म्हणटा तो प्रायवेट नर्सिंग तांणी स्वताचें सुरू करप. ओके, म्हणजे इफ समबडी रिक्वायर्स अ नर्स, आय एम अवेलेबल. हो म्हजो कॉन्टॅक्ट एड्रेस, म्हणजे आपल्याक तुमी ह्या एड्रेसाचेर कॉन्टॅक्ट करता. ओके, म्हणजे फॉर मे बी 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, आणि तुमचे चार्जीस कशे आसा ते त्यानुसार सांगपाचे. ओके, हो एक कोर्स तुमकां जावंक शकता. आता नवे जे पॅरामेडिकल कोर्सेस अवेलेबल आसात तांच्या खातीर सामकी बेस्ट संदी आसा सध्या म्हणटा ती. कारण सुरू जालें. कारण सध्या हे जे पॅरामेडिकल कोर्सेस आमी म्हणटा BSc इन ऑफ्थॅल्मॉलॉजी टेक्निशियन, और BSc इन एनेस्थेसिया टेक्निशियन, BSc इन फिजिओथेरपी किंवा BSc इन ऑक्युपेशनल हेल्थ, हे केल्ले पॅरामेडिकल वर्कर्स गोंयांत सध्या नाच. कारण ते शिक्षणूच अवलंबून, कारण ते कोर्सूच केन्ना अवेलेबल नाशिल्ले. म्हणटकूच हातूंतल्यान जे नवे जे भुरगे तयार जातले तांकां स्कोप भरपूर आसा. इन द सेन्स सुरवातीक म्हणजे आमचे जे सरकारी हॉस्पिटलां आसात थंय ह्या लोकांची गरज आसतली. म्हणटकच हांचें शिक्षण जाता जाता मे बी हे पोस्ट मे बी रिलीज बी जावंक शकता. ओके, ते जर जालें जाल्यार हांच्या फाटीं कोण ना फुडें कोण ना, म्हणटकच हांकां पयलीं भितर स्कोप मेळटलो. तें जातकच मागीर प्रायवेट हॉस्पिटलां जे आसात थंय प्रायवेट हॉस्पिटलांच्या लेवलीचेर सुद्दां हांचे खातीर ऑप्शन्स ओपन जातले. ह्या लोकांक भायर सुद्दां भरपूर स्कोप आसा. जर संख्याबळ कमी आसा, म्हणजे मनुष्यबळ कमी आसा आणि पोस्ट चड आसा जाल्यार तांचे एक बार्गेनिंग पावरूय वाडटा आनी म्हणून तेची सॅलरी वाडू शकता. एक्झॅक्टली, डेफिनेटली. ही आतां खंय जातलें बार्गेनिंग पावर आनी सॅलरीचो इशू खंय येतलो की जे लोक गोंय सोडून भायर वचूंक शकता किंवा भायल्या देशांत वचूंक शकता तांकां जाल्यार इंडियांतल्या नर्सिंग आनी इंडियाच्या पॅरामेडिकल लोकांक भायर भरपूर स्कोप आसा भायर. हय, म्हणजे इंडिया भायर भरपूर स्कोप आसा. कारण कितें आसा की आमची जी वे ऑफ ट्रेनिंग, स्टायल ऑफ ट्रेनिंग जे आसा इज व्हेरी गुड. म्हणजे आमचे जे मेडिकल ग्रॅज्युएट सुद्दां म्हटले किंवा पॅरामेडिकल ग्रॅज्युएट सुद्दां म्हटले जाल्यार एज कम्पेर्ड टू इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स इंडियन स्टँडर्ड इज व्हेरी गुड. अच्छा, सो हाका लागून आमच्या भुरग्यांक भायर वाव खूप आसा. म्हणजे हांव लोकांक उत्तेजन दिना की बाबा तुमी हांगासरल्यान कोर्सेस कारण तुमी हांगा पयशा खातीर बी भायर चला म्हणून. हांगा शिकलेत तुमी आपल्या देशा खातीर, आपल्या राज्या खातीर तुमी जितले काम करतले तितले तुमकां ताचे फुडें समाधान भरपूर मेळटलें. ओके, पण समजा जशें पण वाव खूप आसा. डॉक्टर इंजिनियर वचू शकता तशें हे कोर्स करून सुद्धा भायर खूप भरपूर तुम्ही वचू शकता. सर, म्हाका डॉक्टर एकूच प्रश्न पडटालो, म्हणजे तुम्ही वदळच्यान उलयताले तेन्ना की पॅरामेडिकल कोर्सीस हे आतां आयल्या आनी हे सगळे, पण ही सगळी कामां पयलीं जाताली, म्हणजे एक 10-15 वर्सां पयलीं जाताली आनी ती काय दोतोर करनासलो, ते तरी कोण तरी मनशां करताले, म्हणजे कोण तरी हे करताले. तेन्ना हे पॅरामेडिकल जे कोर्सीस जाले तातूंत वेगळेपण कितें आसा? प्रशिक्षण दिलां हातूंत वेगळेपण कितें आसा? कित्याक हेच पयलीं करताले. बरोबर. हातूंत वेगळेपण कितें आसा? ना, हातूंत आतां बेजिकली एक गजाल आमी समजून घेवया की वैद्यकीय क्षेत्र जे आसा हातूंत आतां नवे नवे टॅक्नॉलॉजीज आतां आयल्या. 10 वर्सां पयलीं जितले इन्स्ट्रुमेंट्स आशिल्ले आनी इक्विपमेंट्स आशिल्ले, डायग्नोस्टीक फॅसिलिटीज आशिल्ले, ताच्या 10 पटीन चड डायग्नोस्टीक फॅसिलिटीज आतां अवेलेबल आनी स्पेशलायझेशन जाता. स्पेशलायझेशन्स अवेलेबल आसा आनी ते फॅसिलिटीज म्हणजे नवे नवे इन्स्ट्रुमेंट्स आयल्या. दोतोर मात्र तेच आसात. ओके, आनी एका मनशाची क्षमता जर तुमी पळयली जाल्यार तितलेच. मनशाक 10 वर्सां पयलीं 2च हात आशिल्ले,
दोनूच दोळे आशिल्ले दोनूच कान आशिल्ले आनी तितलेच आतां आसा म्हणटकूच दोतोराचे लिमिटेशन्स तितलेच उरल्या. अच्छा. सरभोंवतणी ताचे इन्स्ट्रुमेंट्स वाडल्या म्हणजे प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट हाताळूंक तुमी एक एक नवो दोतोर तयार करूंक शकना. अच्छा. पण थंय एक पॅरामेडिकल वर्कर तयार करप खूब सोंपें. आं. म्हणून हांवें म्हणटा की एका डॉक्टराक 4 ते 5 पॅरामेडिकल वर्कर आसूंक जाय. अच्छा. म्हणटकच दोतोराचो तितलो कामाचो जो बर्डन आसा तो कमी जाता आनी दोतोराचे जे हेल्थ सर्वीस जी दोतोर दिता ताजो फायदो चड लोक घेवंक शकता. म्हणजे पयलींच्या तेंपार जे पॅरामेडिकल कोर्सीस किंवा पॅरामेडिकल वर्कर जे आसले तांकां ते काम करताले पण तांकां अशें विशिष्ट प्रशिक्षण नाशिल्लें. पयलीं कितें आशिल्लें हॉस्पिटलांनी लोक नर्स म्हणून कोणूय काम करूंक शकतालो. एक खंयचे चली आसा जे 12वी जाला 15वी जाला ओके रावतले कितें चल हॉस्पिटलान हांव खंयच्या दोतोरा सकयल रावले तो दोतोर इंजेक्शन कशें दिता हें पळोवन पळोवन ती इंजेक्शन करूंक शकताले. अशें गांवागांवांनी अशे इतल्यो बायल्यो आसात जे अशी डिलिव्हरीज करतात पण तांकां कोणें केन्ना शिकोवना डिलिव्हरीज करपाची. ओके ओके. पण तांकां आमी हें म्हणटात दाई म्हणटात. बरोबर. आतां तरी गोंयांत तांची संख्या कमी आसा पण बिहार उत्तर प्रदेशांत तुमकां 50-60% डिलिव्हरी तेच करतात. दोतोर एक शेवटचो प्रश्न कारण आमचे कडेन वेळ खूप कमी आसा. तुम्ही सांगितले की पॅरामेडिकल कोर्सीस हे आत्ताच कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस जाला आणि गोव्यात तर खूप 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 व्हडलो स्कोप आसा. तर शेवटाक तुम्ही आमचे दर्शक जे आसात आणि खूपशे भुरगे पळयता आसतले जे सायन्स करता आसत किंवा तुमचे आयकून तांकां ह्या क्षेत्रा विशीं जाणून घेवपाचें आसत त्यांच्या खातीर तुम्ही कितें संदेश दिता? एक गजाल आमी समजून घेया पूण खूब लोकांक इंट्रस्ट आसता की बाबा आपूण बाबा दोतोर जातलो किंवा वैद्यकीय क्षेत्रांत वतलो आनी लोकांक हेल्प करतलो किंवा वैद्यकीय क्षेत्रा कडेन खूब जाण जे पळयतात लोक ते एक अशें फक्त पयशे करपा खातीर दोतोर जालो किंवा पयशे करपा खातीर वैद्यकीय क्षेत्रांत आलो अशें पळयनात. तर एक लोकांक एक सर्वीस दिवपा खातीर आउट ऑफ ह्युमॅनिटी जाका आमी म्हणटा माणुसकीच्या दृश्टींतल्यान खूब लोक ह्या वोकेशना कडेन पळयतात. म्हणटकूच तुमचो जर ह्या दृश्टीन ह्या क्षेत्रा कडेन जर ओडो आसलो जाल्यार एक गजाल लक्षांत घेयात की प्रत्येकाक दोतोर जावंक शक्य ना कारण दोतोरकीचे सिट्स लिमिटेड आसात. पूण पॅरामेडिकल वर्कर्साचे सिट्स जे आसात ते आतां खूब आसात आनी ह्याच्या फुडें ते वाडटले. हे कोर्साक स्कोप भरपूर आसा. स्कोप इज अनलिमिटेड. म्हणटकूच तुमी जर ह्या क्षेत्रांनी जर आयले जाल्यार सुद्दां तुमी पेशंटाक हेल्थ कॅरच दितले. पेशंटाक कशें फायदेशीर ठरतले तशें तुमी पेशंटाक सूख सोयीच दितले. म्हणटकूच बाबा आपल्याक दोतोर जावंक मेळ्ळें ना म्हणून निराश जावन तुमी घरान बसपाची गरज ना. तर यू कॅन टेक पॅरामेडिकल कोर्सीस एज वन ऑफ दॅम. हाचो अर्थ दोतोर की ह्या क्षेत्रांत फक्त तुमकां पयसो मेळचो ना तर त्या बरोबर एक वेगळें समाधान मेळटलें आनी तें समाधान म्हाका दिसता आमच्या जिणेंत खूब म्हत्वाचें आसा. अगदी अगदी बरोबर. दोतोर तुमी हांगा आयले आनी पॅरामेडिकल कोर्सीस ह्या क्षेत्रा विशीं आनी ह्या कोर्सा विशीं विस्तृतपणान म्हायती दिली त्या खातीर तुमचे प्रुडंटच्या वतीन देव बरें करूं. देव बरें. हे आशिल्ले डॉक्टर उमेश कामत आणि पॅरामेडिकल कोर्सीस ह्या विशीं त्यांनी विस्तृत म्हायती दिली. तुमकां वेगवेगळ्या क्षेत्रा विशीं जाणून घेवपाचें आसत काही वेगळे क्षेत्रां सुचोवपाचें आसत जाल्यार मुजरत आमकां features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात आनी तुमचे सुचोवणेची आमी वाट पळयतात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आनी रातचे 10:30 वरांक पळोवंक मेळटली. पळयत रावात प्रुडंट.